नमस्कार. गोयच्या गावांतल्यो वेचीक खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. उटंगराच्या पावसान दिवचल मानांतल्या विर्डी वाठारांत कोसळ्ळी पालसाण, माती आनी गुणे कोसळून पडिल्ल्यान लोकांच्या मनांत भंय. गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून साळावली धरणाचे उदक तुळुंब भरून लागले व्हांवपाक. पर्यटकां खातीर साळावली धरण उक्ते. उदका स्रोत विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्याची माहिती. कुडचड्यार चाळण, सगळ्या रस्त्यार फोंडकुला. भौशीक बांदकाम मंत्र्याक मंत्रीपद सांबाळपाक जायना जाल्यार दिवचो राजिनामो. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उक्तायली तिडक. गोयच्या महामार्गात एक गावठी उत्पादन विकप्यांक दिवची हक्काची सुवात. विरोधकांची विधानसभेंत मागणी. कोलवाळे राष्ट्रीय महामार्गार माल घेवन वचपी ट्रक रस्त्याक कुशीक उमटलो. गॅरेजीचे लुकसाण. लोकोत्सवांत वांटो घेवपी गोयच्या कलाकारांक दिवचे फुकट स्टॉल्स. दर तालुक्यान घडोवन हाडचो लोकोत्सव. दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेची मागणी. आता खबरो विस्तारांत. उटंगराच्या पावसाच्या तडाक्यान दिवचल मालांतल्या विर्डी वाठारांत रस्त्याचे पालसाण कोसळ्ळे. माती आनी गुणे कोसळत आशिल्ल्यान कुशीकच्या कांय घरांक धोको उप्रासला. पालसाण कोसळपाचे घडणुकेक लागून लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. फाटल्या 4 दिसांच्या उटंगराच्या पावसान सगळीकडे धुमशणां घातल्या. पावसाच्या तडाख्यात विड्डेच्या दाटवाडो वाठारात आमोणच्या दिकेन वचपी रस्त्याचे कुशीकची पालसाण कोसळ्ळी. गुणे आनी माती कोसळिल्ल्यान कुशीकच्या एके फॅक्टरीची कांय प्रमाणात पडझड जाल्या. फाटले 2-3 दीस पडिल्ल्या नेटाच्या पावसाक लागून विर्डी आमोणा रस्त्याक कुशीक घाटीन हांगासर लँडस्लायड जाल्ली आसा. तुम्ही पळोवंक शकता ही दरड एका घराचेर कोसळून तेची मातशी डॅमेज जाल्ली आसा. जर नेटाचो पावस पडत रावलो जाल्यार आनिकूय दरड कोसळून हांगासर व्हडली आपत्ती घडपाची शक्यता न्हयकारूं येना. साखळी आमोण्या रस्त्या वयल्यान दर दिसा हजारांनी गाडयांची येरादारी चालू आसता. एकाच वेळार हो जर रस्तो कोसळ्ळो जाल्यार व्हडली आपत्ती कोसळपाचो भंय आसा. पालसाण कोसळत आशिल्ल्यान कुशीक रावपी लोक भयभीत जाल्यात. रस्तो येरादारीक असुरक्षीत जाला. तुकाराम सावंत साहेब, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून बेरेस्तारा साळावली धरणाचे उदक भरून व्हांवपाक लागला. फाटले फावट 1599 मिलीमीटर पावस पडल्या उपरांत साळावली धरणाचे उदक भरून व्हांवताले जाल्यार अंदू 2170 मिलीमीटर पावस पडून धरण व्हांवपाक लागले. साळावली धरण पर्यटकां खातीर उक्तें जाला जाल्यार ऑगस्टान आझादी का अमृत महोत्सव निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले अशें उदका स्रोत विभागाचे सहाय्यक अभियंतो सिडनी फर्नांडीस हाणें सांगलें. आज आमची 20 तारीख आसा जुलायाची. सकाळचे 8 जावन 12 मिनटाचेर ओपलो स्टार्ट जालो. सो एकदम खुशीची खबर. ह्या दिसा आमकां बरें जाण आमी बरें स्ट्रेस जाल्ले. लेट पावस जालो पूण जशी ट्रेन केन्ना लेट जाल्यार कशी स्पीड मेकअप करता तशें पावसान नेचरान आमकां हेल्प केलें की रायट टायमार आमकां ओवरफ्लो स्टार्ट जालो. गेल्ले दिसाक आमकां ओवरफ्लो जाल्लो तो 8 तारीख जुलायची 8 तारीख जालो. And the rainfall of the community घातलो 1599 मिलीमीटर. सामको ना सांगे आमचे तरी आतां पळयता मुख्य असं ना तो. लास्ट इयर आमकां पळोवपाक गेल्यार 1599 mm क्युम्युलेटीव आशिल्लें तेन्ना हो डॅम ओवरफ्लो जालो. पूण हे वर्सा अशें जालें उदक भरपूर कमी जालें. लेट पावस लागलो, चड पावसाय पडलो. सो हे वर्साक आमकां 2170 mm क्युम्युलेटीव पावस जाय पडलो डॅम भरपाक. ताची आरेल आसता 41.15 मिटर्स. हे मिटराचेर तो आमचो डॅम ओवरफ्लो चालू जाता आनी ताची लायफ स्टोरेज आसता त्या वेळार 236.34 मिलियन क्युबिक मीटर लायफ स्टोरेज आसता. पिवशा खातीर ओपन आसतलो आनी चड करून आझादी का अमृत महोत्सव हो आमी ह्या वर्सा प्रोग्राम करतले. देर आर 75 डॅम्स आख्या इंडिया भितर सिलेक्ट केला सरकारान. सो दीस इज वन ऑफ द डॅम्स. सो ते हांगासर आमचे 14
ऑगस्टासून प्रोग्राम्स आसतले लायक आमचो अवेरनेस मार्च आसतलो सांगे बाजारांत मागीर आमचे भुरग्यांचे पेंटींग कॉम्पिटिशन आसतलें दॅट इज ऑन 14th मागीर गेले वर्सास लायक सिमिलर वील हॅविंग इल्युमिनेशन ऑफ द डॅम तिरंगा कलर जावन बरें इल्युमिनेशन जातलें आनी दॅट वील डे टील द एंड ऑफ द मंथ आनी साळावली धरणाचो जो उदकाचो फ्लो आसा तो खंय तरी पडपाक सुरू जाल्लो आसा आनी गेले ते वर्साक जुलयाक 8 तारखेक फ्लो पडपाक लागलेलो पूण ह्या वर्साक ताका 12 दीस लेट जावन 20 तारखेक पडपाक लागला आनी एक बरी गोश्ट आसा शेतकारां खातीर तशेंच गोंयांत जे उदकाची शॉर्टेज जाता तेंच्या खातीर ही एक बरी खुशीची गोश्ट आसा तशेंच सिडनी फेर्नांडीस जो एई आसा तेंचें म्हणणें आसा की डॅम जे आसा ते ट्युरिस्टां खातीर उक्ते आसतले आनी तेका कसली फी आसपाना फक्त बॉटॅनिकल गार्डन जें आसा डॅमार थंय वचपा खातीर फी चार्ज केल्ली जातली तशेंच तेंचें म्हणणें आसा की जे ट्युरिस्ट येता तेणी सगळी सावधानी बाळगोवपाक जाय तशेंच कचरो करचो न्हू अशें तेंचें म्हणणें आसा आनी जे आमचे 15 ऑगस्ट येवपा आसा ते खातीर हांगा वेगवेगळे प्रोग्रामी दवरल्या अशें तेणी सांगलां आनी हितून भितर वेगवेगळी कॉम्पिटिशनाय आसतली अशें तेणें म्हणलेलें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान मंत्रीपद सांबाळपाक जायना जाल्यार राजिनामो दिवचो अशी तिडक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उक्तायली कुडचड्या वयल्या रस्त्याची सारकी चवथीकाय जाल्यार पुराय रस्त्यार फोंडकुलां पडून लोकांक वाहनां लेगीत चलोवपाक मेळना उटंगराच्या पावसान रस्ते उदका पोंदाक वतात मंत्र्यान ज्ञान वाडचे पयलीं स्वताच्या मतदारसंघान पयलीं लक्ष घालचें अशें अमित पाटकार म्हणटा की पयले म्हटल्यार जो तज्ञ मंत्री PWD मंत्री पळय ज्ञान माडटा न्ही ते पयलीं ज्ञान ताणें माडचें ना पयर एका इंटरव्यूआन ताणें सांगलें की कुठड्यार आपूण ते वर्सभरा भितर करून घेतलें म्हणून अरे जेन्ना तुका खबर आसा की मे जून म्हयन्यान पावस येतलो तेन्ना तूं काम एप्रिलान कशें चालू करता पावस जावनी मरे मागीर ऑक्टोबरान तूं काम चालू कर मरे सो म्हाका दिसता ते कुडचड्या वयले इज टोटल मिसमॅनेजमेंट कांयच प्लॅनिंग ना आणि थंय जे काम केलां तो जे एक्सप्लेनेशन दिता की 1000 डायमिटराचे पायपाक आमी 1200चो थंय होल मारता आनी ते खंय सिंक जातले आमी आज 2023च्या वर्सान अशी टॅक्नॉलॉजी ना आमचे कडेन की ते रस्ते बांदून सिंक जातले अरे 1980 1970 आमी आयकल्ले जेन्ना WVM जाताले तेन्ना म्हणटाले की एक पावस वचपाक जाय ते सेटल जावपाक जाय मागीर ताजेर हॉटफिक्स घालताले पूण हो आज मंत्री 2023 सालान ही खंयची टॅक्नॉलॉजी हाडटा म्हाका कळना सो म्हाका दिसता दीस इज कंप्लीट फेलियर ऑफ PWD मिनिस्टर तो खरें म्हणल्यार ते चेराचेर लायकीचोच ना कित्याक एका वटेच्यान ताणें स्मार्ट सिटीचे घट्टण करून उडयल्ले आसा पणजे आनी जी ताची स्वताची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा कुडचडे थंय सुद्दां ताणें टोटल मॅस केल्ल्या की सिवेज लायनीचे वचून तुमी आज रस्त्यार ते पॅचिंग केला ते पळय सगळे रस्ते भितर केल्या बरें STP लायन घातली म्हूण जायना तो प्लांट येतलो खंय STPचो प्लांट आनी प्लॅन केला मॅनग्रोव एरियेन सो ते मॅनग्रोव परमिशन कशें मेळटलें सो दीस इज टोटल फेलियर ऑफ PWD मिनिस्टर म्हाका दिसता PWD मंत्र्यान जर ताका कळना जाल्यार रिजायन जावचें नाल्यार कोणी कॉम्पिटंट मनीस आहा ताचे कडेन दिवचो पोर्टफोलियो गोयच्या महामार्गा देगेक शेतांतले गांवठी उत्पन्न विकप्यांक हक्काची सुवात दिवची अशी मागणी केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान तशेंच सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केली पंचायत पावण्यार न्हय जाल्यार मतदारसंघ पावड्यार हांगा बाजारा खातीर शेड बांदून दितले हो बाजार शेतकारांच्या 10 किलोमिटराच्या क्षेत्रा भितर आसतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें ही आमगेलो लोक आतां हायवेचेर बसता सारको आनी ट्युरिस्ट रेंट अ कार घेवन दिसाक एक एक्सिडंट जाता सो ते इतली रॅश ड्रायव्हिंग कोताय कित्याक इट इज अ रिस्क आनी म्हाका दिसता आमगेले बाळ्ळी केपें नाल्यार मारगांव आमकां एक जाग दिवचो हे ट्रायबलाक हेंगे तेंगेले हे विकपाक अदरवायज आतां आमकां जागी न्हय आमी जाग सांगिल तें काम मातशें ते कांसवा भाशेन वयताय तुमगे गोड्या भाशेन वयता आमगे कांसवा भाशेन वयताय सो हांव मागतां तुकोडे एटलिस्ट आमकां हे भावांक आमगेले ST लोकांक जे 3-4 म्हयने काम करून ओरोस काडटाय हे तेंगे प्रॉडक्ट विकपाक मातशें ते सिरियस रावन आमकां एक जाग दी आनी हांव तेंकां त्या जाग्यार प्लेस करता जो ट्रायबलाचो फंड आसा आतां बाकीचे सगळे मेन्शन केल्ले आसा कलिग्सान जो ट्रायबलाचो फंड आसा तो अनयुटिलायज आसता आनी अनयुटिलायज आसल्या कारणान इम्प्लिमेंटेशन टायम टू टायम जायना कित्याक आतां एकूच आतां हितून आन्सर दिला तो एकूच ट्रायबल जो मार्केट आसा बाणस्तारी हो एकूच आन्सर दिल्लो आसा बट बाकीचे खंय ट्रायबल मार्केट म्हणून सेटअप केल्लो ना आमच्या मतदारसंघात बसून सानंद्रेन बसून कितलेशे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जाता जावं आमचे नुस्तें बसून खुबशे ट्रायबल आमचे आसा ते धरून हाडटा
सो तांकां खंय ना खंय मार्केट जाय. आनी तुमी पळयलां आसतलें हायवेचेर जशें बाकीचे कलिग्सान सांगलें की हायवेचेर सगळ्याक आमच्या ट्रायबलांक बसचें पडटा आनी खरें म्हटल्यार तें डेंजरस आसा की थंय बसलें जाल्यार कितेंय अपघात जावपाक शकता. सो हेका लागून जो मार्केट प्लेसीस सेटअप जाता तितले बेगीन करच्यो ही आमची मागणी आसा. जर शेतकार जे आहात जे ट्रायबल कम्युनिटीचे आहा आनी आतां आलेशान सांगले ते भशेन इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड पसून जे आहा म्हज्या मतदारसंघात हांव जंय रावतां दवंडे अंबाजी हे लोक शेत रोयतात भाजी रोयतात तांकां भाजी घेवन मार्केटान वचपाचें ना थंय तांकां सोंपो कॉन्ट्रॅक्टर खाता तो ताजे हॅरेसमेंट करता थंय प्रॉडक्ट त्या टायमार जर विकना जाल्यार तो पेड्यार जाता सो तांकां ते थंयच विकूंक जाय. प्रत्येक पंचायतीन असो मार्केट करप शक्य ना ते पयलीं सांगता. कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज ज्या जाग्याचेर हे प्रॉडक्ट सेल जाता मॅक्झिमम म्हणजे ट्युरिस्ट किंवा गाडयो थंय वता अशा जाग्याचेर जर म्हणजे रोड सायड रोड सोडून आमी तयारी आसा प्रत्येकान आयडेंटिफाय करचे आनी गव्हर्मेंट जागा आसा काय ना ती पयलीं पळोवची आनी त्या पद्दतीन स्मॉल मार्केट इट इज नॉट अ बिग थिंग फक्त ताका एक स्मॉल शेड आनी तेंची सोय करून दिवपा खातीर आमी तयार आहा. बट एक गजाल आसा आमी जे तयार करून दिता पळय न्ही 10 किलोमिटरच्या रेंजींतल्या लोकांनी तरी थंयच येवन बसूंक जाय. वेर्ना आमी एक केलें म्हळ्यार लोक परत आपल्याच शेताच्या वयर बसता थंयसरूच थंय वचपाक बसना ती 10 किलोमिटरच्या रेंजीन आसतलें आनी थंयच बसूंक जाय. इवन जर तशें जालें जाल्यारूच तेजो खंय तरी उपयोग जाता. ते येवन बसना ते आपले 5 किलोमिटर तरी जावपाक जाय नाजाल्यार शेताच्या वयले तेजेर बसत जाल्यार कितें फायदो निदान 5 किलोमिटर्स तरी. आमे आनी कोलवाळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान सर्व्हिस रोडाचे बांदकाम अर्दवट सोडला. ताका लागून रस्त्याचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान अपघात जावन माल व्हरपी ट्रक महामार्गाच्या कुशीक उमटलो. सुदैवान वाहन चालकाक वाटवलो. पूण वीज काम हांगा मावळींकर हांच्या गॅरेजीचेर ट्रक पडिल्ल्यान गॅरेजीचे बरेच लुकसाण जाले. पुलिसांनी घडणूक थळार घेवन पंचनामो केलो. प्रॉब्लम रोडाचे आहा रोड पळय सारको इतको अनकन्विनियंट रोड जाला पळय आमी सगळ्यांक सांगले वो रोड रिपेर करा सगळ्यांनी व्हिडिओ हे घाल्लो पिक्चर घाल्ले कोण केअर करिना हांगासर उदक भरता गाडयो शिरकातात दिसपाक भुरग्यांक त्रास जाता प्रत्येक जाण हाजो त्रास जाता. पंचायतीन शाळेन PWD कोण कांयच पडलेलें ना. उदक इतले पावसाचे पळय मेन रोडाचे उदक पळय भरता ती सगळें सकयल देंवता भरता घासा सगळें आमचे भितर येता. उदकाचे प्रॉब्लेम आहा कोणाचे कोण केअर करिना हांगासर. MVRचे मॅनेजराक सांगलें बाबा हे पळय अशें जालां मातशें करात. सडनली कोणें हाडून दोन कॉम्प्युटराचे एग्रीकल्चराचे गाडी हाडून उडयले आनी सिट्युएशन इतकें वर्स जालां ते गाडयो थंय शिरकाता टायर पडटा रामता थंयसर भुरगीं हे पडटा स्टेप पळोवपाक इधर का हूँ लेबर बोला यहाँ से गाड़ियाँ निकलती है तो मैं लेबर के हिसाब से यहाँ से ऐसे धीरे धीरे से गाड़ी निकाला धीरे धीरे गाड़ी निकाला ऐसे मिट्टी में आके ऐसा फिसल के गाड़ी ऐसे पलट गई. ये आधा घंटा हो गया मेरे को कोई बताया नहीं. मेरे साथ एक लेबर था वो बता रहा है कि भाई यहाँ से गाड़ियाँ निकलती है ये पास में ही कंपनी में खाली होता है गाड़ी अपना ये कांटा करवा के मैं जा रहा था यहाँ से लोड किया और साईं कांटा करवा के यहाँ से निकला और वो बोला कि यहाँ से निकल रहा है गाड़ी. तो मैं सोचा कि अभी अपने तो देखो बाहर के जो लेबर रहेगा और रास्ता बताएगा उसके हिसाब से चलते हैं. बोला कि यहाँ से निकल जाएगा धीरे धीरे आराम से निकाल लो. तो मैं ऐसे निकाल लिया और सर गाड़ी ऐसे पट्टी खा गई. ये अपना कंपनी का तो नाम मेरे को पता नहीं. इधर ही है अपना जब पुल से राइट साइड में नहीं आया पहली बार ही आया हूँ. तो माल अपना बंगाल वाला स्क्रैप आता है ना जो अपना डिब्बी वाला वो अपना बोतल नहीं आता है पीने वाला ठंडे वाले का जो बोतल आता है ना वही है बंगाल खराब होने के सर ये बारिश के हिसाब से इसके हिसाब से हुआ है. माल है इसमें 11 टन. उदकाची पुरवण करपाक वळताना कला अकादमी कडेन अचकीत टँकराचो टायर सुटलो. ताका लागून टँकरान डिवायडराक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघाता खातीर कांय काळ येरादारी आडकून उरली. उपरांत कांय वेळान हो टँकर थंयच्यान काडून येरादारीक रस्तो उक्तो केलो.
लोकोत्सवात वांटो घेवपी गोंयच्या कलाकारांक फुकट स्टॉल्स दिवचे तशेंच दर वर्सा लोकोत्सव वेगवेगळ्या तालुक्यांत घडोवन हाडचो अशी मागणी दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन पावसाळी अधिवेशनाच्या 3ऱ्या दिसा केली. मजगतीं पश्चिम विभागीय सांस्कृतीक केंद्रा वांगडा चर्चा करून थळाव्यांक फुकट स्टॉल्स दिवपाचो निर्णय घेतले अशें आश्वासन कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन दिलें. लोकोत्सव फेस्टिवलाक बजेटीन एक्चुअली 2021 2,33,00,000 मोडलेले. बजेट एस्टिमेट 21-22 2 कोटी जाल्ली, रिवायज एस्टिमेटातय 2 कोटी जाल्ली, परत बजेट एस्टिमेट 22-23 2 कोटी जाल्ली. पण आन्सर दिताना एक्सपेंडिचराक आन्सर दिला 3 कोटी 45,47,882. आता म्हाका प्रश्न विचारूंक जाय, जेन्ना बजेट एस्टिमेट इतलो जालो आणि ही जो वाडला तो अराउंड 66% वाडलेलो आसा. तो मिनिस्टरा कडल्यान म्हाका इतलेच जाय, हो इतलो कसो वाडला, हाचो ब्रेकअप कितें, आणि हो जर इतलो लोक उत्सवाचो सडनली इतलो हायक जाला, ऑलमोस्ट डबल जाला जाल्यार वॉज नॉट दिस वॉज म्हणजे ऑफिसरांक खबर नाशिल्ले, और जेन्ना लोक उत्सव केल्लो तेन्ना तुमी प्लॅन करूंक नासले काय. सो हाचे म्हाका डिटेल ब्रेकअप जाय. आणि असो जर प्रत्येक इव्हेंटाक आमचे जर पैसे डबल जावपाक लागले जाल्यार कशी बजेट आमी मेंटेन करतले. बजेट कित्याक करपाक जाय, येता तशे इव्हेंटाक पैसे मोडपाचे, उरलेले आपले गेलेले गेले तशें करपाचे. आणि दुसरें म्हणजे कशें आसा, आणि मिनिस्टरान तेन्ना ते 28 तारखेक म्हटलेले की 800 जाण तुम्ही पार्टिसिपेट जाता. ऑन वॉट बेजीस म्हटलेले, म्हणजे जर नाल्यार ब्रेकअप आसपाक जाय अशें म्हजें म्हणणें आशिल्लें. तुमी म्हटल्यात 800 जाण, तुमी म्हटलेलें क्लियर 800 जाण ऑल ओव्हर आर्टिस्ट येतले, 600 स्टॉल्स घेतले, म्हणजे खंयच्या बेजीर म्हटलेले जर ब्रेकअप ना जाल्यार. सो म्हाका दोनूय हांचे. स्पीकर सर, जे स्टॉल्स जे दिल्ले आशिल्ले ते स्टॉलाचो प्रत्येक जो पेमेंट जो आसा तो पेमेंट आमी डेबिट कार्ड आणि UPIच्या माध्यमांतल्यान आमी रिसीव केल्लो आशिल्लो. आता बरेचशे कडेन काही गोष्टी जाल्ले आसा, जो ब्रेकअप हांवें तुमकां हाडिल्लो आसा, बरेचशे कडेन आमी शेअरिंग बेजिसाचेर आमी स्टॉल्स दिल्ले आशिल्लो. कारण जो आमचो टार्गेट जो आशिल्लो, जो 600 किंवा 800 जे आर्टिस्ट जे येवपाकले ते आमकां चड जाल्ले आशिल्ले. आणि तरी आसतना कोणाक आमकां न्हयकारपाक जाय आशिल्लें, कारण लोकोत्सव हो गोंयांतलोच न्ही, भारतांतलो हो एक फ्लॅगशीप हो एक कार्यक्रम जावन आसा. फाटल्या 2 दिसांच्यान पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून बेरेस्तारा केळावडे रावणांत साटी आनी गटारी व्हाळाक हुंवार आयलो. देखून ह्या वाठारांत वचपी पूल उदका पोंदा गेलो. व्हाळाक हुंवार आयिल्ल्यान गाडयो आडकून पडिल्ल्या कारणान लोकांची खूब गैरसोय जाली. सांगे आम आदमी पक्षांतल्या मिल्टन फर्नांडीस हाणें सांगेंतल्या भलायकी केंद्राच्या बांदकामाची पळोवणी केली. ह्या बांदकामाक लागपी ब्लॅक ब्लॉक बाबत दर्जाचे आशिल्ल्यान चड वर्सां उरपाचें ना असो दावो ताणें केला. हो दुसरो ताज महल जावपाची शक्यताय ताणें उक्तायला. देखून थळावो आमदार सुभाष फळदेसाय आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या बांदकामाची पळोवणी करून हाचेर लक्ष घालपाची मागणी मिल्टन फर्नांडीसान केल्या. हांगा पळयलें जाल्यार हो म्हाका दिसता आतां दुसरो ताज महल जावपाची कला अकादमी. हेजी क्वॉलिटी म्हणटी ना पळय, एका सिमेंट नासलो ब्रिक्सचे, हेजे वेस्टा पर्यंत जाता, फॅक्टरीचे वेस्टा पर्यंत जाता. हे फक्त कंपाउंड आनी बिश्ट बांदपाचे सादे हे गार्डना बिडनाक. हे आयज बिल्डिंगे चल्ला आहा, पूण हे आतां कितें तें टिकपाचें हे आमच्या आमदारान तशेंच आमच्या सीएमान हेजेर इन्क्वायरी करची. ह्या हेजेर हे कितले वर्सां टिकपाचें तें म्हाका दिसना हे टिकत म्हणून. कित्याक एका सिमेंटला कांयच ना. हेजी एक्सपायरी डेट कितली आसा ती हेणें जाणून घेवची आमच्या आमदारान, आनी आमदारान हेजेर लक्ष घालचें. कित्याक हो आमचो आमदार आहा, बरो काम करता, तेन्ना आमदारान हांव मागता आमदारा कडेन जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेवपाक, ही तूं सायट चॅक करपाक. कित्याक म्हाका दिसना ही जी बिल्डींग आसा ही उरतली म्हणून. कित्याक आतां आमच्या हांगा जो रिपोर्टर आसा तेणें सगळें घेतलो आसा हांगा सगळें. म्हणटकीर हांव आमदाराक मागता जाता तितले बेगीन ह्या
बिल्डिंगेचे कन्स्ट्रक्शन आसा विदाउट जे ब्लॉक्स आसा हे सिमेंटाचे ताजेर तुवें लक्ष घालचें. मांद्रे पुलीस स्टेशनाचे उक्तावण 15 ऑगस्टा उपरांत जाले अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान दिला. ह्या पुलीस स्टेशना संदर्भात 2-3 बसकाय जाल्या आनी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपूय जाला अशें जीत आरोलकारान स्पश्ट केलें. मांद्रे पुलीस स्टेशना विशीं आमी ऑलरेडी 2 मिटिंग्स कंप्लीट जाल्या. म्हणजे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा वांगडा मिटिंग्स घेतले आनी ऑलरेडी सगळो प्रोसेस जाल्लो आहा आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन्स्ट्रक्ट केलो रेवन्यू सेक्रेटरीक सगळो फॉलोअप प्रोसिजर आहा तो कंप्लीट कर म्हणून. सो लास्ट स्टेजीचेर आहा. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 15 ऑगस्टा उपरांत इमिजिएटली आमी पुलीस स्टेशन इनॉग्रेटूय करता. खाजगी रानवटार क्षेत्रांनी बिल्डर लॉबी झाडां मारीत आसात आनी जमनीचे झोन बदलीत आसात असो आरोप आरजीचो आमदार विरेश बोरकारान केलो. राना मंत्री गैरहजर आशिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. मुख्यमंत्री म्हणटा खाजगी रानावटार क्षेत्रांनी आमी झाडां कापपाक दिनात. आमदार कालूस फरेरान अंतरीण अहवालाच्या नांवान झाडांच्या कत्तलीचो मुद्दो विधानसभेंत काडलो. जेन्ना डिपार्टमेंटान जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी फक्त 5-20 झाडां जो आन्सर दिल्लो आसा डिपार्टमेंटान 20 झाडां कट करपाक परमिशन दिल्ली आसा म्हणून. सो तेजे नंतर डिपार्टमेंटान वचून थंय विजीट केला काय कितें काय इन्स्पेक्शन केला काय कितें ती बाकी सर्वे नंबरान. फर्स्ट स्पीकर सर, पयली गजाल आमी प्रायवेट फॉरेस्टान कोणाकूच कट करपाचें परमिशन दिना. ज्या जाग्यार ताका फॉरेस्टाचें परमिशन आमी झाडां कट करपाक दिलां दॅट ते प्रायवेट फॉरेस्टान पडना. तो सेपरेट सर्वे नंबर आसा. 8/1D आनी 8/1D1 हो कित्याक ना? हो एक मोठो प्रश्न आसा. कित्याक कितलेशे सब डिविजन केल्या, लँड यूज चेंजीस केल्या, लँड यूज चेंजीस खंयच्या रोलाचेर केल्या आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो कितें से आसा? कोविड टायमार हे सगळी कन्वर्जनां जाली. स्पीकर सर, कोविडाच्या टायमार ही सगळी कन्वर्जनां जाली फास्ट सारकी रॅपीड स्पीड. बारीक बिल्डरांक फास्ट जाता आनी बारीक मनशांक केन्नाच फास्ट जायना. ही टोटल फास्ट स्पीडीन. तुमकां मुद्दम दाखोवंक सोदता जे कन्वर्जन जाल्या ती हो 2019 मार्च 2019 फॉरेस्ट पळय कितले डार्क फॉरेस्ट आसा ते हे पळोवंक शकता सगळे. हांव टेबल करता हे कितले डार्क फॉरेस्ट आसा ते पळया. आनी मागीर मार्च 2019 उजो लायलो. ट्रेंड चालू आसा सद्याक. ट्रेंड उजो लावपाचो. दोंगराक उजो लायता आनी कन्वर्जन करपाक सोदता. जो जी कॅनपी आसा ती कमी करपाची. हो मेयाचो आसा. मे 2019 केन्ना? कोविडाच्या टायमार जेन्ना लॉकडावन पडलेले सगळी बंद नासली. सगळे बंद. मात हांगा हे सगळे चालू. हो पळय थंय रस्तोय नासलो. तो कोविडाच्या टायमार तेंच्यांनी रस्तो बांदलो. जो सांगपाचो तात्पर्य एकूच आसा की हो जो एंटायर आसा तो फॉरेस्ट आसा, प्रायवेट फॉरेस्ट आसा. मात हितून जी कन्वर्जनां केल्या ही तांकां जेन्ना कमिटी बसयली आनी तेन्ना तांकां दिसलें की बाबा हो प्रायवेट फॉरेस्ट जातलो. लिगल कितें आसा पळय न्ही तितकेच आमी हांगासल्यान प्रायवेट फॉरेस्टाचेर ना ताका परमिशन दिला. तो हांगासल्यान परत रेव्हेन्यूवान गेलो, रेव्हेन्यूंतल्यान TCPन गेलो आनी तो डायरेक्टली आतां TCPचे जे उलयता पळय न्ही ताका सांग जे दिसा TCPचो फाल्यां सकाळी मिनिस्टर आसतलो ताजे डिमांड आसा ते दिसा तूं उलय, मिनिस्टर कन्सल्ट आन्सर करतलो. म्हाका मुख्यमंत्र्या कडेन एकूच जाय की हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावची. हेजेर थरळ इन्व्हेस्टिगेशन विजिलन्सान घालची. कित्याक कितलेशे डिपार्टमेंट आनी फॉरेस्ट आसा आमकां इन्व्हेस्टिगेशन जाय हे म्हाका एश्युरन्स जाय. स्पीकर सर, जेन्ना म्हज्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जी एरिया प्रायवेट फॉरेस्ट ना थंयसर परमिशन दिलां. हांव परत एकदां सांगता जे डिविजन जाला सगळे रितसर प्रोसेस कंप्लीट केल्लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान त्या हितून इन्व्हेस्टिगेशन करपाचो विशय येना. स्पीकर सर, हांव सगळे टेबल करता. स्पीकर सर, समज सीएम हे करपाक शकता आनी मिनिस्टर स्कॅम म्हणून सांगता इन्वॉल्वमेंट सगळ्यांची आसा. मुख्यमंत्री सांगलें न्ही तुका. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4A. स्पीकर सर, हांव हे टेबल करता. On this forest, there is a trend. What Chief Minister says is a correct answer as per the textbook. But foreign कित जाता? Forest notified म्हणून आहा. Forest is shown as a forest. मागीर the department goes there and says interim report. Interim reportan काडटात forest. And then they say this is not a forest. एश कोन सगळे आतां your original plan shows forest, your committee shows forest. But when it actually goes for development, it says interim report and काडलो. How are you allowing this kind of things to happen? स्पीकर सर, दोतोर कालूस आमदार हांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे आमी जो कमिटीन सजेस्ट केला
तितकेंच करता, ताच्या भायर कांयच करूंक ना. म्हणजे वॉट एवर द कमिटी, 2-3 कमिटीचे रिपोर्ट्स आयल्या, ताच्या भायर कांयच करूंक ना. आनी एक्चुअली तुमी दियात न्ही, यू कॅन प्लेस टेबल ऑफ. दाबोळी विमानतळार गोंयकार टॅक्सीकारांचेर अन्याय चल्ला म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. विमानतळार गोंया भायल्यो टॅक्सी लावपाचें काम चल्ला असो काँग्रेसीच्या विर्यातो फर्नांडिसान आरोप केला. हे उलयतना ताणें येरादारी मंत्री मॉविनाचोय फोग काडला. हे असले प्रकार जर बंद जाले ना जाल्यार हाचे आड आवाज उठोवपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. आतां हांगा फाटल्यान जो कावंटर आसा तो पयलीं आशिल्लो, तांकां एलाव केल्ले आनी हांगासरले ऑलमोस्ट सुमार 100-150 कितें गाडयो आशिल्ल्यो. आतां थोडे म्हयने जाले ताणें ते काडून उडयले आनी 60 टॅक्सी दिल्लीच्यान हाडल्यात विथ त्या नंबर प्लेट्स. हांगा हाडून तांचें रेजिस्ट्रेशन चेंज केलां आनी हे 60 गाडयो चलोवपाक 120 ड्रायव्हर हाडल्या, सगळे भायले, सगळे हिंदी उलोवपी, बिहार आनी दिल्ली आनी त्या सायडींतले. आनी आमचे पळय हांगा गाडयो आशिल्ल्यो जे आपणाचे पोट चलयताले तांचेर सगळ्यांचेर खोट मारल्या, तांकां भायर उडयल्या. सो अशें करून हांगा आमकां कळटा की जे हांगा पोट चलयता तांकां जॉब ना कांय ना, ते आपणाच्या कश्टांनी लोन काडून गाडयो घेवन चलयताले, तांकां भायर उडयल्या. आनी हातूंत डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचो हात आसा. कित्याक आमकां जे कळून येता एवरी 3 मंथ्स खंय तांकां बॅग मेळटा, त्या बॅगान कितें आसता तें सगळ्यांक खबर आसा. हो सारको भिकावू सरकार. हांव अपील करता ह्या चीफ मिनिस्टराक, तुमकां तर गोंयकारांचे पडलेले आसा जाल्यार इन्व्हेस्टिगेट करा. हे आमच्या गोंयकारांक कित्याक भायर काडून उडयले आनी हे भायले हाडल्यात 60 टॅक्सी, गड्यां कडेन मिटर ना आनी हे ड्रायव्हर पळय भायले हाडल्यात तांचे कडेन बॅच ना. आनी आमचे गोंयकार जेन्ना भायर वता RTO तांकां धरता, मिटर ना, तुमचे कडेन बॅच ना, जाल्यार आमच्या लोकांक कित्याक त्रास करता आनी हे भायले हाडून तांकां कित्याक तुमी एक्शन घेना. सो हें जर बंद करना जाल्यार आमी सगळ्यांक एक करून आख्खे गोंयभर हांकां एक्सपोज करतले. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.